ओम श्रीमात्रे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू। सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वावसावे तुझ्या दास बोधासी त्वा बोधवावे तुझ्या मनोबोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परिपाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। अनेन प्रियतां देवो भगवान् जानकीपते श्रीरामचन्द्र पूर्वेषाम् अस्माकं कुलदैवत श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ। श्रोतेगण हो, तुमच्यातशी त्या रामतत्वाक अभिवादन करता कौतुक करता आणि वेलकम कर स्वागत करता ऐकून चक। आता मी परत मनोबोधाक सूर करूया। पहिली किती झाले 77 श्लोक झालेले 77 झालेले रामविश्वास ह्या विषयाचेर आशिल्ले। करी काम निकाम या राघवाचे करी रूप स्वरूप सर्वांजीवाचे करी छंद निर्द्वंद्व हे गुण गाता हरी कीर्तनी वृत्ती विश्वास होता म्हणा। जय जय रघुवीर समर्थ। आता आजी अहो जानरा राम विश्वास नाही तया पामरा बाधिजे सर्व काही महाराज तो स्वामी कैवल्यदाता वृथा वाहणे देह संसार चिंता। जय जय रघुवीर समर्थ। अहो जानरा राम विश्वास नाही
तया पामरा बाधीजे सर्व काय. पामर म्हळ्या हांगा पापी म्हणू जायना, पामर म्हळ्या खरे दुर्दैवी मनुष्य. इतले राम नाम सोप्पें, पयशे खर्च ना ती, काही ना काही ना काही ना, कसले करका लागना, कसलेच करका लागना. आमकां आजकाल चमकूनच्या जायना म्हणून रिक्षान वचका जाल्यार रिक्षा फॅर दिवका, टॅक्सीन वता जाल्यार ओला आनी बूक केल्यार ताजे पयशे दिवका. ती पयलीं तरी बूक करका, ताजेय वांट आसा ती. थंय वचून आपण काम जाताच म्हणून खात्री आसना. हांगा तशें नाही, घार बसशील कडे की खंय तुमी आसत ती थंय, कशी आसत त्या पोजिशनान तूं नुस्तें रामनाम घेवचें, नुस्तेंच रामनाम आनी कल्ले करचे ना. हां, पण विश्वासान घेवचें. हांगा समर्थ म्हणटा ती, अहो ज्या नरा राम विश्वास नाही, तया पामरा बाधीजे सर्व काही. आता तुम्ही सांगता हे मनाचे श्लोक जे असतात न्ही 205, ॲक्च्युली दासबोध 200 समासांचो. समास म्हळ्यार एक एक अध्याय म्हळ्यार कितकी ओव येता तूं, 30, 35, 40 अशी ओव्यो एक समासान तूं. तसले 200 समास म्हळ्यार कितल्यो ओव्यो जाल्यो. हांगा तशें न्ही, फक्त 205 जाल्यार ते कल्ल असं दासबोध इतलो व्हड ग्रंथ कोणाक वाचूं वेळ आसना, वाचील म्हळ्यार तें सोंपें आसा, पण ते कंडेन्स करून तांणी हाताळ्ळें. म्हळ्यार एक आमी कोण आमगेले गीतेचेर बरयल्यात विनोबा भावे. विनोबा भावे तांणी तांगेल्या बुकान बरयल्या कलगुतस. ते विनोबा भावेन तांगेल्या बुकान बरयल्या की हें म्हळ्यार हे जे आसा समर्थ विचारांक डायरेक्ट कृतींत हाडचे सारके जर कसले ग्रंथ आसा तरी तो हे मनाश्लोक, मनाचे श्लोक. अर्थात प्रत्येक श्लोकान तूं एक एक चरण अशें आसा की तो मंगलाचरण आसचे. पयल्याच्यान गणाधीश जो ईश सर्वा गुणांचा, आमी मंगलाचरण कसले सूर करता मंगलाचरण म्हणटा ती पळय की न्ही. ते मंगलाचरण कसले खातीर म्हणटा ती, मंगलाचरण म्हळ्यार मंगल आचरण हें जाता. आनी मंगलाचरण म्हळ्यार त्या ताजे वारी वागल्यार त्या मंगलाचरणा प्रमाणे आमगेल मंगल जाता. आनी आमी मंगल आचरण करता होवूय अर्थ तांत अभिप्रेत आसा. आतां इतलो कंडेन्स करून तोच दासबोध हांगा तूं दिला. कंडेन्स मिल्क शें, आजकाल कोकोनट मिल्क सॅशे मेळटा पावडर, ताबडतोब उदकान घोळयली घाल्लें, फर्स्ट क्लास सगळें रांदप तयार केलें, वाटण गाटण करता म्हणना कसलेच ना, एब्सोल्युटली कसलें ना. कळ्ळें न्ही. तर तशी जें आसता तांत तूं हें सांगतात कळ्ळें की ही सगळी समर्थांगल सगळी वचन म्हळ्यार भांगराच कले हाजी हिऱ्याची खाण आसा, खाण कितली काडली तितली वेंचील तितली वचन तांगेल प्रती एक कृतीन धाडचे सारकें आसा. जाल्यार हें जें पॉकेट डिक्शनरी दिल्या न्ही तांणी सांनी, ती म्हळ्यार त्या भांगरान थावन दागीने कोरून दिल्या ती. खंयचोय एक तुमी श्लोक घेया ती वापरच्या लागा ती. खंयचोय दुसरो मदेंच खंयचें पेज उगडा ती, तुमगेल प्रॉब्लेमाक तांत उत्तर आसता, तांत उत्तर आसता. आनी ते कृतींत हाडच्या जाता. इट्स व्हेरी प्रॅक्टिकल. प्रॅक्टिकल मात न्ही, तांणी स्वता वागून तांतूंतल्यान तांणी तें तयार केलें. अरे ते एक एक श्लोकान थावन कितलें दान तांकां मेळ्ळें एक एक श्लोकाचें. म्हळ्यार हाजें म्हणटात ताका भिक्षा, भिक्षेक वचूले ते मंडळी आनी गाडयो भोवन भोवन भिक्षा मेळ्ळी रामाल उत्सव साजरो करच्याक. पयर सांगिलां हांवें तशी ताजें महत्व आसा. जाल्यार ताजें रामनामाचें म्हत्व कळका, ताजेर विश्वास बसच्याक. राम राम नुस्त्याचें राम राम, राम ह्या शब्दान न्ही ए राम्या म्हणटा ती, तें रामनाम वे, तें रामनाम न्हय. खंयचो अर्थ अभिप्रेत आसता पळय तें जावंका. एक बामण बायल आशिल्ली, तर तांणी सांगलें कळ्ळें की तो बामण एकदम म्हांतार जावन मरू पडलो.
ताका ते हाजेर घाल्लेले ते मागशी काळान तूं मोर उपळ्ळे की खंय बाकी वेळार राय म्हण मानशार न्हिदवती अगदी मोर उपळ्ळे की त्या हाजेर न्हिदयताले तो तरट घालून तशें न्हिदयले म्हळ्यार आत्तकी घडी म्हण तसले वेळार ताका धड ताणें उलयल्याक आयकूं येनाशिल्लें तर तो कलकी ताका वट हालता ती म्हण दिसलें म्हणून बायलेन हें कान अशें ताका तोंडाले की कल सांगता आयकता म्हण तर तो वा वा के वा वा के वा वा के म्हणटालो कळ्ळें तर तिका दिसलें ताका नास्तीक आशिल्लो तो ताका बिलकूल तो फक्त प्रपंचान बुडलेलो आशिल्लो तर तिका भंय दिसतालो कशें जावचें म्हण ती केन्नाय प्रेयर करताली हाका बरी बुद्धी दिवो म्हण पण दुसऱ्यां खातीर आमी प्रेयर केलें जाता तें फ्रुटिफाय ना अशें ना पण तें कशें आसा तुमकां भूक लागल्या म्हण हांव जेवचें हांव जेवन तुमगेली भूक शमतवे ना तुमीच जेवका तुमगेली भूक मिटका जाली तर तशी जायनाशिल्लें तरी तिका दिसलें आपूण इतलें प्रेयर करतालो म्हणून हाका मातशे वेळा बरी बुद्धी जाली बरें जालें म्हण आनी देवान बरें केलें ती प्रार्थना केली त्या वैद्याल वखद ताका लागू पडलें हगूर हगूर बरें जालो बरें जावचे भितरी ताणें बायलेक आपयलें तर तिणें कौतुकान सांगलें मगल रामानच तुमकां वांचयलें हां कल्या म्हळ्यार तुमी शेवटी त्या हाजेर मरणशय्येचेर न्हिदलेले आसतना तुमी वावा के म्हणटाली तावळ तो म्हणालो अगं मूर्ख बायल मनशे तुका कळ न्ही हांव वासुदेवा केशवा वासुदेवा म्हणनाशिल्लो हांव म्हणटालें वासरू केरसुणी खाता आसा साळणी त्या वासराक पळय म्हण आंगणान तूं म्हळ्यार हागल लक्ष मोरचे वेळा सुद्दां ते वासरू केरसुणी खाता म्हण तसले कडेन हें तर पामरा बादीजे सर्व काही आतां नेमकी राम विश्वास ना जाल्यार कल जाता आमगेल बसले हांगा हां कोण खुर्चीर बसता ती चिके कले खातीर उठयल बा मदेंच कोणाक की खुर्ची जाय आशिल्ली म्हूण ताणें ते थांवांची उठयली खुर्चीर बशिल्ली मगल मुळाची खुर्ची कोण की ताण घाली हगूर आवाज जायनी हांव परत बसली की खंय वता म्हाका बूड आसवे तो कोसळटा तशी कोणा विश्वास ना न्ही तांगेले पांया तळा जमीन आसना तांकले अधिष्ठान आसना अधिष्ठान जावं का हाँ जो करील तयाचे परंतु तेथे सामर्थ्य आहे चळवळीचे चळवळीन सामर्थ्य असं काम करपाची जाल्यार परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे तशी रामाचेर विश्वास ना जाल्यार कसले स्वरूपान तूं तें बांदता म्हणटान सांगल्या त्या आईची उदाहरण घेवची म्हळ्यार आमकां जरा इंग्लिशान सांगल्यार समो कळटा आजकाल फेमस टर्मिनॉलॉजीज आसा ती IQ म्हळ्यार इंटेलिजंट कोशंट EQ म्हळ्यार इमोशनल कोशंट IQ म्हळ्यार बुदवंतपण इंटेलिजन्स EQ म्हळ्यार तुमगेल भावना तुमी कितले दुसऱ्यांगेल मनाक समजच्या शकता ती दुसऱ्यांगेले पाप पुण्य कितले आसत तें कडेन SQ म्हळ्यार सोशल कम्युनिकेट कितले करूं जाता तुमकां कळटा बहुश्रुत तुमी आसत की ना 4 लोक बसल्यान बा तरी तुमकां ती कल उलयतात कळना तुमकां जवाब दिवचे कळना कोणें विचारल्यार तुमगेलो SQ इज व्हेरी सोशल कोशंट इज व्हेरी पुअर आनी हे 3 ना जाल्यार चलता पण AQ जावं का AQ म्हळ्यार कहलें एडवर्सिटी कोशंट म्हळ्यार कसले आपद आयल्यार ताका तोंड कशें दिवचें हाजी बुद्धिमत्ता देव कितले फंता मुद्दाम डिफिकल्ट गणित घालता की शिक्का ती AQ वाडयात आयज चहान तू तरी मस्त आवश्यक असं आजकाल कितले तो कोण की नितीन देसाईन आत्महत्या केली एकल्याने हां आनी कोण कसली केली कितले आत्महत्या चेड सायकीक जाता ती टेन्शनाने कलमीत जाता तांकां रामाचेर विश्वास आसना तांगेल कल्ल्याचेरय विश्वास आसना तेमी जात कल्यान तांकां बूडच ना तेमी तया पामरा बादीजे सर्व काही म्हळ्यार कहलें एक तर डरपोक म्हळ्यार एडवर्सिटी आयली की धांवन वचें आनी एडवर्सिटी कोशंट कोणागेल कमी आसता की तांगेल पयले शारिरीक हें जाता म्हळ्यार तांगेली इम्युनिटी कमी जाता सगळे गांवचे रोग तांकां लागतात आधी आनी व्याधी मनाचे रोग आनी शरिराचे रोग ब्लड प्रेशर म्हळें हें म्हळें तें म्हळें सगळें नाकाशिल्लें लागता
आमच्याच लोकांक तें लागना इत्याक सांदून धक्के खावन शिकल्यांत आमी. सगळे वेळा धक्के खावन आयुश्यान शिकल्यांत ती. हां, अशीची कॅस धवे जातात न्ही, ते वत्तांत राबून धवे जायनी ती पिकय न्हीत आमी. तर अशें म्हूण न्हय, पण अजून सुद्दां तांकां मनाचे श्लोक हें कैलास जिवनावारी वखद आसा, वखद आसा. आमी सान आसतना आईन रांदप करतना सांज जाली की वचून एक माणें घेवन बसताली आनी स्कुलान दोन शिकून येतालीं ते मनाचे श्लोक आनी म्हणटालीं. ऑफिसा वचूं लागना पडे, अंधेरीत हांव ट्रेनान चडल्यार चर्च गेट थंय 205 श्लोक म्हण जाताले नित्य. कसल्या गॉसिपींग करता बसचें. तशी म्हळ्यार वेळ काडल्यार वेळ काण म्हूण का, वेळ काडचे खातीर म्हणचें न्ही, टायमपास म्हूण म्हणचें न्ही. तशें केल्यार आनी हांगा सगळें कृतीच वचन आसा. तर ते सांगता ती अहो ज्या नरा राम विश्वास नाही, तुमकां विश्वासूच ना. विश्वास ना म्हळ्यार तुमकां मुळाक कले बुडच ना. कल करतल तुमी कोसळचींची. म्हळ्यार कसली एडवर्सिटी आयली की अशी जाता भिवन नुस्तें तुमकां कशी धांवन चुकय जायना, बरी वाग मुखार आयली, बरी कल करची कळना. हां, तुमगेली इम्युनिटीच कमी जाता, सुचनाची कसलें. तशी जाल की आनी नाम तोंडांतूय येना कळ्ळें. मागीर केन्ना प्रॅक्टीसच करनी, प्रॅक्टीस करनी. आमी ऑफिसांत आसतना सतत ऑफिसान आमगेले कामाची सयो करची आशिल्लें. बाकीचें काम कोण दितालीं, आमी तें वाचून कोण समज की पळोवन नुस्तें सय करचें. आयुश्यभर सय केल्यो जाल्यार आत्तां प्राय जायना पडे. चेक वठोवनच्या वचूल्यार सय करूं गेल्यार एक फावट सिग्नेचर डिफर्स. कशी हात थरथरतात. तावळ जे आयुश्यभर कले केन्ना करनीची तावळ तांकां खंय थावन नाम येवचें. तेमी पयल धर न्हू ती आमच्या जबाबदारी आसा तांकां राम नाम घेवचें शिकोवचें. राम नामाच कल्ल्याक म्हळ्यार अगदी सोंपें तें, कसलो त्रासूच नाका. हां, पण विश्वास दवरका. म्हळ्यार राम नाम घेता 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 न्ही सत्यनारायणाचो प्रसाद सो तयार जाता. त्या कडेन सांगता हांव तुमकां. तर हांगा महाराज तो रामालेश नांव कसल्या घेवचें. महाराज तो स्वामी कैवल्य दाता, वृथा वाहणे देह संसार चिंता. अरे ज्या मनुष्याक रामाचेर विश्वास ना त्या पामराक फक्त देहबुद्धी आसा. म्हळ्यार हांव म्हळ्यार मिस्टर सो एंड सो बस. ऑफिसा वचचें, वर्क फ्रॉम होम असलें वर्क फ्रॉम होम करचें, जेवचें खावचें, भूस मारचो, न्हिदोवचें बस. आनी कळ्ळें ना संवसारात परोपरीची पिडा तांकां देह बुद्धी मेती सोंसका लागता. हां, जाल्यार हो आमगेलो प्रभू राम कैवल्य दात आसा. हां, मोक्ष तागेलें नाम घेतल्यार तो योगक्षेम मात्र सांबाळता न्हय, मुखार वेवस्था सुद्दां करता. मोक्षा असले घबाड दिवच्याक तो समर्थ आशिल्लो राम. आमगेल फाटी म्हाका आसता, फाटी तागेलो हात आसतना तो म्हणटा भिवू नाका, हांव आसा, भिवू नको, मी तुज्या पाठीशी आहे. हां, ते सगळे संतांगेलें हेंच वचन आसा. योगक्षेमम वहाम्यहम. अशी तागेलो बाण आसतना आमी ताजेर विश्वास दवरनासतना जिवाने देहाची संवसाराची चिंत करतच रावचें. कसल्याक तेमी तशी कोर नाका. ती विश्वास दवरा. ती विश्वासू ना म्हळ्यार कळ्ळें दवरका. विश्वास खंयच्यान येता. तुमकां एक मस्त कलकल कोणें सांगल्यात हांव हें अशें करता तशें करता म्हण. तुमकां ताजेर विश्वास केन्ना बसतलो. तुमी तें करून पळयलें आनी सांगील तशी आनंद मेळ्ळो तरी तुमगेलो विश्वास बसतलो. बरोबर. हो आंबो गोडू असो घेवन वचो घेवन वचो म्हणून आमगेल्या पदरान कोण की हाजे फसवून आंबे घाल्ले, घालन पळयल्यार सगळे कुसके. होय की न्ही. त्या मनशाचेर विश्वास उरता की ना आमगेलो. जाल्यार एकान घेवन वच कितलें बरें आसा म्हणून आमी एक आंबो खावन पळय म्हूण दिल्लो. हां, आमी जर खावन पळयलो थंयच आनी ताजी रुची लागली न्ही एक पंतां की कड्डेर त्या आंबेवाल्या मिसळना ती. तशी ते राम नाम एक पंताची आवड लागली, लत पिशी लागता ताजें. धन्य या राम नामे केले. तशी पिशी लागील वरी राम नाम येता. अशी हें जाता न्ही. कल म्हणटात ताका झरी धबधबो. ते पयरी पावसांतू तें हें आयिल्लें कळ्ळें
नायगारावर एक फॉल्स तयार झालेलो खंय की साऊथ इंडियान तू भोग आमटो उदक भरलेल भितर हां तशी आमगेल हांतू तो समुद्र सो उचंबळून येता श्रीरामागल प्रेम प्रेम अशी व्हांवच्या लागता मुखारी दोळ्यांतल्यान उदक व्हांवता हां आंगार रोम उबरता अष्ट सात्विक भाव म्हणटात ताका ते जागृत जाता ती घळ अशी भरलेली वर जाता रामना म्हणू जायना जाल्यार भितर धक 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 जाता आनी एक्क नमन्या प्रेम तावळ एक ते जालें की आपोआप आमगेले एक यू वाडटा कळ्ळें म्हळ्यार कळटा मगल बापूस हो राम मत सांगातस म्हाका कांय भंय ना अजिबात भंय ना आत्ताय ना देह दवरतना ना केन्नाय ना हें कळटा तेमी ती हांगा ते म्हणटा ती अहो जानरा राम विश्वास नाही तया पामरा बाधिजे सर्व काही महाराज तो स्वामी कैवल्यदाता मोक्ष दिवच्या तयार असतो वृथा वाहणे देह संसार चिंता तो रायू रायाल हातून नोकरी मागू वता राय ताका राज्य दिवच्या तयार आसा तो राजवाड्यान नोकरी मागता तशी आमगेल चल्ल्या हां म्हाका थोडे कले पूण दिने हें दिने तें दिने कितले दिल तर की आमगेलें पोट भरना अजून हांवें दिल्यार बरें जाता आशिल्लें अशें कळ्ळें मागना जाल्यार आपोआप मेळटा आमकां आतां मना आपा एक वास्तव थांब 79th 78 परत रिपीट करूया अहो जानरा राम विश्वास नाही तया पामरा बाधिजे सर्व काही महाराज तो स्वामी कैवल्यदाता वृथा वाहणे देह संसार चिंता जय जय रघुवीर समर्थ तुमगल घरान तुम्ही बशील कडे जय जय रघुवीर समर्थ हडान गजर करा ती इतलें बरें दिसता पळया 79th मना पावना भावना राघवाची धरी अंतरी सोडी चिंता भवाची जीवा मानवा भूली ठेली नसे वस्तूची धारणा व्यर्थ गेली जय जय रघुवीर समर्थ आता पहिलंच जो असं मना पावना आता पावना हो शब्द ह्या हातून भावने खातीरय आयला आणि मना खातीरय आयला अशें एक म्हणटा आसतात एकच शब्द समर्थ इतले बरे कवी आशिल्ले तांगेल खूब आशिल्ली थोड्या शब्दांतून मस्त आशय दिवचो तशी हे पावन मना हे पावना मना आतां मन पावन आसलें पावन म्हळ्यार कळ्ळें स्वच्छ पवित्र हां तसलें हे मना तर आतां तुमीच विचार करात मन जर इतलें स्वच्छ आनी पवित्र आसल्यार आमकां भवाची चिंता भव म्हळ्यार संवसाराची चिंता लागता वे अंतरांतू लागना पण चेरडा सज्जन मातू बुधवन नवे तूं गुणी असणे मगल बाळ हां तशी कोर न्हय रे देवा अशी सांगता ती तशी समजावन समर्थ सांगता आसता ती अरे पावना मना हां पावना भावना राघवाची ती अंतरी धरी अंतरी पावना भावना राघवाची पावना भावना धरी हे मना अंतरी राघवाची पावना भावना धरी पावन भावना पवित्र भावना राघवाची धरी अंतरांतून आणि भवाची चिंता सोडी आपोआप सुट्टा ती सोडी म्हण का लागना हां आतां कल जाता ते सोणी जाल्यार कल जाता भवाची जिवा मानवा भूली ठेली हां आमकां पण भवाची म्हण कळ्ळें संवसार करपाच लागता तर कोणें संतय संवसार करतात पण फरक इतलोच की ते शिरकना ती आमी शिरकून पडटात कळ्ळें तरी हांतू एक आसा ताका वेळ ना कारण आमकां कवर करची आसा ती आनी एक पण सांगता काणी एक पण नुस्त्या काणया सेशन दवरया तरी भवाची जिवा मानवा भूली ठेली नसे वस्तूची धारणा व्यर्थ गेली म्हळ्यार हे जिवाक भवाची मानवाकने मानवी जिवाक भवाची भूली म्हळ्यार कळ्ळें मॅस्मरायज केले वर तुमकां तसं एकेकडेन येतात की ना गडो उलयता ती
आणि उलयत उलयता चिकेची भितर उद्दा दितले म्हणटात उद्दा हाडू वचुल्यारी हांग कलकी भूल दिंची वखद मारून दवरतात ती उद्दा घेवन भायर येवची भितरी ती सगळे जाण न्हिदोन वतात न्हिदोन पडतात ती आणि हो सगळं तांगेले आंगावेले भांगार सुद्दां लुटून व्हरता तशी नमुन्याचे भूल आमकां संवसार आमकां भूल घालता ही माय आसा मायेचे एक रूप म्हळ्यार जादू आकर्षण जाल्लें पण फसवेगिरी हें मायेचें दुसरें वायट रूप आसा मायेन तूं गूण आसा ती दुर्गुणे आसा ती आनी तेमी ती आमच्यान तूं आमगेल मायेच देह आशिल्ली ती आमगेल मन सुद्दां तशी आसा तातूंत बरे गुणे आसा ती वायट गुणे आसा ती वायट गुण सोडची ठरयल्यार मनाचे लोक आमकां मदत करता ती पण सोडची ना म्हूण ठरयल्यार आमकां सगळे तया पामरा बाधिजे सर्व काही सगळ्याची बाध जाता गांवांत आईल आईल रोग आमकां लागतात मनाचे तनाचे सगळे तेमी ती भवाची जिवा मानवा भुली ठेली नसे वस्तूची धारणा व्यर्थ गेली म्हळ्यार नश्वर भवाची धारणा आस पळय ती व्यर्थ जाता आणि ती काय आमगेले ही धारण दवरून आमगेले बरेपण जावचे करनी ते व्यर्थ गेली ती भूल आमी जे संवसारांत पडल्यात न्ही सगळो वेळ तेंच केलें आनी एक दिवस आला आला प्राणी जन्मासी आला झाला झाला वाढला थोर झाला केला केला व्याप ही सर्व केला गेला गेला बापडा व्यर्थ गेले तेमी तशी जावं नये म्हणून कलकोरका मना पावना भावना राघवाची धरी अंतरी सोडी चिंता भवाची अरे भवाची जीवा मानवा भूली ठेली नसे वस्तूची धारणा व्यर्थ गेली जय जय रघुवीर समर्थ तरी मागीर कलकोरका धरा श्रीवरा त्या हरा अंतराते तरा दुस्तरा त्या परा सागराते दुस्तर म्हळ्यार कळ्ळें की एकदम कठीण अशी सरा विसरा त्या भरा दुर्भराते करा नी करा त्या खरा मत्सराते आता हांगा तांणी यमक हें कल म्हणटात ताका एकच हें परत परत येता पळय ताजे एक अलंकार आसतो तात हरा अंतरा म्हळ्यार हरागल अंतर कोण शिवागल अंतर कोण शिवागल अंतरांत कोण आस राम नाम आस बरोबर सीतापती राम त्या रामाक आपणा हृदयांतूं तुमी साठयाती धरा श्रीवरा त्या हरा अंतराती श्रीवर म्हळ्यार कळ्ळें लक्ष्मीपती ताका कोण धरल्या शिवाने तागेल्या हृदयान धरल्या आणि तरा दुस्तरा त्या परासागराते तो जो भवसागर आस ओडू दुस्तर भवसागर किती दुस्तर परी लांग गयो तू पलभर में आमी हनुमंताक सांगता ती कळ्ळें परी लांग गयो भवसागर दुस्तर पर तू लांग गयो रे पल भर में साधना पथ पे पग फिसले मोरे कंधे पे मुझे तू उठा लेना बजरंग बली मेरी नाव चली मैं ताकाच सांगता म्हाका रामाल प्रेम शिकय देवा हनुमंताक चिरंजीव करून दवरला तो साधक जावन चिरंजीव जाला म्हळ्यार साधक ही मनाची अवस्था तो सिद्ध आस पण तागेल साधक अवस्था चिरंजीव केल्या रामाने कल्ल्याक आमचे असले साधकांक मदत करचे खातीर सेम जावंका न्हय मनुष्याक मनुष्यान मदत करका मनुष्य रूपांत येवन तशी तो येवन नमनमने रूप घेवन येता विंगड मनशांगेली आनी आमकां हेल्प करता ताचे खातीर आमी पळय कल करका हरागल अंतरान जो आस शिवागल अंतरान जो श्रीवर आस श्रीवर म्हळ्यार सीतापती ताका धरका घट्टी म्हळ्यार कल जाता त्या धोरण घेवन आमी जर हें केलें हांगा म्हाका गंमत दिसता एक संत तुकारामागेले अभंग हातूं ते न्हंय हातूं बुडयले आनी थोड्या दिसान वयर आयले तर वयर येना पडे सुक्के आशिल्ले तरी चिके चिके ताका थंडसाण आशिल्लें वलसाण आशिल्लें म्हूण तुकारामान कल केलें वत आयिल्ले वेळार वार जास्ती नाशिल्लो
तान एक पेज अशी पेज वायज समोकून लावया म्हणून ताणें सुट्टे सुट्टे केले पेज नंबर वाचून वाचून. पण तातूंत 2 पेजीस मिस्सींग आशिल्ले, 2 पेजीस कमी आशिल्ली. मध्येच खंय गेल बा म्हूण ताका दिसलें. तर तो म्हणालो आवले खंय पडलें की पळ गो 2 पेजीस दिसना ती. कले दिसना ती ही कल हांग आसा ती हांग कन्वर्ट खोवन घेतल्यान ती म्हणाली. तूं कन्वर्ट खोवन घेतल्यान तातूंत पेजीस तूं कल करचेस. तूं तर अक्षरशः तूं बरोवच्या कळना वाचू कळना कलेना. हां ते तूं कन्वर्ट करून अरे मगल स्वार्थ आसता तूं तुम कलें नित्य हांव उद्दा भरच्याक हांग येता. कितले शेवाळ म्हणल्या पळयलवे. हां मगल पांय निसरता न्ही, पांय निसोन समजा पडली तुमगेल इतले ग्रंथ इतलो व्हड ग्रंथ कोणें वाचयल की हां इतली सगळी पेजीस वयर आयली. म्हळ्यार तांकां तितली शक्ती आसता पेजीसान आपण जावन वयर येवचें सुकेची. तशी हे 2 पेजीस म्हाका पुरो म्हाका वयर काडच्याक, नाल्यार हांव मरून वतलें न्ही. म्हणून हांव ते 2 पेजीस म्हळ्यार ते हें लायतात तें भोपळो बिपळो फाटी बांदता ती तशी तिन्ने त्या हाका खनवटे खोवन घेतले ती दोनूय तुकारामाल अभंगाचे पेजीस. कितले विश्वास, कितले विश्वास परमेश्वराचेर. तिगल परमेश्वर म्हळ्यार ती केन्नाय म्हणटाली म्हाका खंय हांगा डोंगरार बिंगरार वचका लागना. हो कल मगल मुखार बसला भाकरी खाताची म्हण मगल देव. तशी तिगल देव म्हळ्यार तिगल बामणूच तिगल देव आशिल्लो. आनी ती हें करताली त्या निमतान सांगलें धरा श्रीवरा त्या हरा अंतरा ते तरा दुस्तरा त्या परा सागरा ते सरा विसरा त्या भरा दुर्बरा ते. म्हळ्यार कलें दुर्बरा ते म्हळ्यार कलें कितलें केलें तरी भर नाची तें. मनुष्य अशें मनुश्याल कवट एकलो भिक्षा मागच्या वचूलेलो भिकारी पापो. तरी देवाक लक्ष्मीक दिसलें हागले झोळी भरया म्हूण तागेलें भिक्षा दिवया ताका. ताणें हें हाडलें न्ही पात्र तातूंत घालें 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 कितलेंय घाल तरी तें भर नाची. शेवटी तिणें विचारलें कसलेंच केल्या. देवीन विचारलें ताका त्या भिक्षुकाक. तर तो सांगता ही मनुशाल कवटी आसा. जय जय रघुवीर समर्थ. मनुष्यागल कवटीन तूं जो मेंदू आसा तांतूं तें दुर्भर म्हळ्यार तागल पोट तागल मात्या प्रमाणें तागल पोट चलता. म्हाका हें जाय म्हाका तें जाय तें भर नाची कितले दिल तरकी. तेमी ती तांणी सांगल्या कितलेय भरल तरकी जे भरचे कठीण हां त्या पोट्टाक थोड काळ तरी विसरत न्ही. हां आनी ताजे पेक्षा चिक्के मागशी वचत न्ही. अंतर्मुख जाया ती आनी कल चल्ल्या हांव कल करतस हां ते विचार करा ती चिक्के मागशी सर न्हू अंतर्मुख जावन पळया ती. तावळी खरा खरा मत्सर खर म्हळ्यार गाड्डव कळ्ळें. ताका निकरा करा निकरा करा म्हळ्यार कळ्ळें त्या खरा मत्सरा ते मत्सर म्हळ्यार दुसऱ्यांक मेळ्ळें म्हाका मेळ्ळी कितले मेळ तरी हागल पोट भरना एक तरी. हां देवाल नांव म्हूण तोंडान तेन्ना वयर आनी दुसऱ्यांक मेळ की आनी खास करून संतांक गेलोच मत्सर केलो. आनी संतांगल मत्सर केलो तांकां कशें मेळटा हांव दिवचें ना म्हणून अशी. तर त्या गाड्डव मत्सर हें गाडवा वारेस लात्त मारता तरी ताजेच पांय धरून वता तेमी. हां ताका चिक्के तागेलें निराकरण करा ती. निकरा म्हळ्यार निराकरण. ताका दूर दवरा ती धांवडावन घालत ताका करा निकरा. तो गाड्डव मत्सरू ताका निकरान झगोणू तागो नाश करा ती. तर पहिले 2 चरण तरी दैवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मामे मायामेतां तरन्ति ते. तरी गीतान तांणी कल सांगल्या की गीता श्लोक असतो ही माया गुणमय आसा जाल्यार ती तरच्याक भारी कठीण. तेमी ती आमी हनुमंता असल्या हनुमंत आमची कुळवल्ली राम मंडपा वेला गेली खंय. राम मंडपाचे महीर अपसती हनुमान म्हळ्यार कळ्ळें डेकोरेशन असं. येथ एकच लीला तरले
जे सर्व भावे मज भजले खे तांचा हाजे हे दैवी येशा गुणमयी तरच्या जायना पण कोण तर वता लीलया सहज की जे मगल भजन करता ती ताका त्यामीत राम नाम घेयाती आता 81 ते 102 नामस्मरणाचे रसित त्या आम्ही घेऊया. नामस्मरणाचे महात्म्य वर्णन केल्या. कलियुगात नामस्मरण ह्यांची मुख्य साधन सर्व संतांनी त्यांनी सांगल्या. सर्व काळी सर्वांक सुसाध्य सुलभ निश्चयाने कार्यसिद्धी करतलेंची असले हरिप्राप्तीचे आणि प्रपंच प्राप्तीत सुद्धाही सर्व साधनात वरिष्ठ असे एकच साधन म्हळ्यारी नामस्मरण. शंकरा असल्याने राम नामच परम प्रीतीने आदरान घेतले. अजामेळ प्रल्हाद ध्रुव सगळे तरण गेले. हरिगल पूजा आणि हरिगुणाचे आलाप हे कल नियमित घेऊन काती त्या नामानुसंधान अखंड दवरच्या जाता. नुसते नाम घेऊनचे न्ही हरिगल पूज करू जाता जाल्यार ताका सामुग्री लागता हें लागता. नामाक कसली लागना अनुसंधान. अनुसंधान म्हळ्यार ताका कल म्हणटात आमी टेलिपथीची. कितले फंत आमी कोणाला पूण उडास करतात न्ही त्याच वेळार तांगेले फोन येता. आतां इतले हांत थाव न्हू आमी फोन हात सुद्दां लायनी तांकां कशी कळटा आमी तांगेले उडास करतात म्हणून. खंय की फॉरेनांत आसता ती अरे आत्तां तुगेलो उडास केलेलो म्हणून अशी. जय जय रघुवीर समर्थ. आथांग सांग मना मत्सरे नाम सांडू नको. अति आदरे हा निज ध्यास राहो. समस्तामध्ये नाम हे सार आहे. दुजी तुळना तुळिताही नसाहे. जय जय रघुवीर समर्थ. हे समस्त हांतून साधनांतून साधन खंच खंच सती श्रवणम कीर्तनम विष्णुस्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम 9 प्रकार असत. तांतून फक्त विष्णू स्मरण स्मरण म्हळ्यारी उच्चार सुद्धा करका म्हणना घेऊन का म्हणना नुसते स्मरण. स्मरण मात्रेन उद्धरती. ते स्मरण ते करका त्यामी थांग समज जय जय रघुवीर समर्थ. मना हे मना मत्सर कोण संत नाम घेतात म्हणून तांगेले चेहरे करचे ना. तू नाम घेवचे कान घाल नाका सोड नाका. आणि अति आदराने निज ध्यास. अरे केन्ना कोणी पळय निज म्हळ्यार स्वता. तू स्वता कोण हाजो चिक्की तरी विचार कर रे बाळा. समस्तामध्ये नाम हे सार आहे. दुजी तुळना तुळिताही नसाय. आता नाम विषय आता आयला स्मरण तर नाम म्हळ्यार नेमके कल्ले हें कळका. खंयचे नावाचे नाम जातवे जायना जायना. तरी एक फंता गोंदवलेकर महाराजांक कोणकी विचारलें नाम कशें घेवंक का म्हणून. तर ताणें सांगलें फॅड कशी खाता ती खंयच बाजून खाता ती कशी खाता ती. तरी ताणें सांगलें खंयचेय बाजून खाल तरी तो गोडूच लागता म्हणून. तशी नाम खंयचेय कशी घेतली तरी ते गोड लागता म्हणून. तरी मागीर मस्त जाणांक आमी नाम घेता ती तांकां फरक पडना कशें तें म्हणून. तांणी म्हळें तें नामच आसना. नाम आसका नाम घेतल्यार मात्र फॅड आसका न्हय. तुमी ते चितळे कल म्हणटात तें बाकर वडी आनी तें खाल्यार तें गोड लागतवे तें तीख लागता. तशी नाम आसका. आतां नामान कसलें स्पेशल आसा बा कसलें स्पेशल आसा. तरी तांतूं 5 भग जशी सत्यनारायणा प्रसाद आसता न्ही सत्यनारायणा प्रसादान कल्ल आसता आमगो तसो रवो तूप दूद आनी कल्लें मोव मोव न्ही दूद साखर केळी हे 5 प्रकार तेमी चविश्ट जाता सत्यनारायणा प्रसाद. तर बाकी शीर तेंच घालून केल्यार तितलें बरें जायना. ते कल्ल मित जायना. तोच फरक नाव आनी नाम हांत आसता. नाम घेवचें आनी स्मरण जावचें नामस्मरण हांतूं होच फरक कल्लो. नाम घेता 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 स्वता जेन्ना विस्मरण जाता तावळी नामाचें स्मरण जाता. हें लक्षांत दवरता. ताजे खातीर कल्ल एक हांव पटकन एक हें म्हणून दाखयता तांतूं क्लियर दिल्या की नाम म्हळ्यार कशी जाता.
नाम आणतो 3-5 प्रकार जशी सत्यनारायणाच्या प्रसादांत असतात ती तशी नाम आणतो अक्षर ब्रह्म, नाद ब्रह्म, ताल ब्रह्मच का कडेरी दोन्ही शब्दामधील अंतर बरोबरच का आणि श्रद्धच का भावच का भाव हां ते कशी येता श्रद्धा हे ते अंतर आम्ही म्हणच्याचेर असता ते आम्ही तश जर घेतले नाम है अमृत सार बंधो नाम है अमृत सार ब्रह्मत्रयी में अवगुंठित जो दे आनंद अपार बंधो नाम है अमृत सार. आता प्रथम अक्षर खंयचे अक्षर ब्रह्म प्रथम ब्रह्म ब्रह्म म्हळ्यार शक्ती अक्षरांतू शक्ती असता कळलं मे अक्षरांतू शक्ती असता ब्रह्म प्रथम अक्षर कहलावे तन मन में कंपन बन छावे कोणती सांगले ते निविधी दवरले की थंय असतं मग देव कशी खाता म्हण कशी खाता म्हण तर तांतूळ सार तो खाता आणि बाकीचे आमचे खातीर प्रसाद म्हणून सोडता कळ्ळें ते दिसना आमकां तशी जशी आमी खंयचे गितेंतल्या हांतुलेची ओवे वाचता ती तांतूळ सार आमी घेता ती आमी कृती करतात ताजो फायदोय मेळटा तरीके ते बरें पुस्तकांत आशिल्लें तें ना जातलें जायना तें अक्षर तर वाचतना अक्षराचो जय जय रघुवीर समर्थ म्हण की ताजी जे आघात जाता ती ते प्रथम ब्रह्म वायूंत आघात जाता ती ताजे सर्कल जावन 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 खंय कितें पावतात ते जशी घांट आसली नाशिकची घंटा त्या आमगेर मल्लापूर घांट आशिल्ली कितकी किलोमिटर ते आयकताले ती शिराली तसले केल्या ब्रह्म प्रथम अक्षर कहलावे तन मन में कंपन बन छावे एक नमुन्याचे कंपन जाता आंगांतू हर अक्षर की अपनी नजाकत करत स्पष्ट उच्चार बंदो नाम है अमृत सार हां हर अक्षर उच्चार कश कर का हां आता सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके म्हणतना कोण सर्व मंगल मंगले म्हणतात मंगले नाही ते मांगल्ये म्हणे मांगल्येच जांका मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्पष्ट उच्चार ताजे आघात जे जातात न्ही आणि एक नजाकत म्हळ्यार गोमटे पण असतं ताका भोव गोमटे हर अक्षर की अपनी नजाकत करत स्पष्ट उच्चार बंदो नाम है अमृतसार दुजा ब्रह्म नाद ब्रह्म म्हळ्यार कळ्ळें एक गोमटो सूर आसता ताका गोमटी चाल आसता ती मनान बसता गुणगुणया म्हण दिसता त्या नादाक खंयचेय न्ही पद अशीच गद्य म्हणल्यार तितली गोमटी दिसना ती पण भावपूर्ण जर म्हणली गोमटी चाल असली तरी हाने कले गळ्यामध्ये माळ दे हातामध्ये टाळ दे गळ्यामध्ये माळ दे हातामध्ये टाळ दे देवा मला एक तरी अशी संध्याकाळ दे गळ्यामध्ये माळ दे आता हे शब्द जर हा गद्य म्हणे गळ्यामध्ये माळ दे हातामध्ये टाळ दे तशी नाही तशी इवन रामनाम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम हांतू भाव ताका आवड निर्माण जायना ताका जर गोमटी चाल लायली श्रीराम जय राम हा राम असणे ताका हलंत असता मग ते मर्ज जावंक ओम श्रीराम जय राम ओम किंवा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय आणि किंवा गोमटीची श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम त्या गोमटी एखाद चाललेली श्रीराम जय राम ओम अशी खंयची चाल जर लायली तर तांत कल जाता तांत भावन आसता ती त्या रामाक आमी म्हणटना कळ्ळें तरी
दुजा ब्रह्मजो नाद मधुर बन भाव विभोर अहो मन भावन भोग आमटे म्हणूया म्हण दिसता तांतू वयर तो जाता ती आवर्तन स्वरांचे आवर्तन परम्युटेशन कॉम्बिनेशन सप्त सुरों के आवर्तन में मन हो निर्मल पार बंदो दे आनंद अपार गुरु एक जगी त्राता. हां आज साधे इवन गद्य बाबूजी म्हणटाले ते पद आसतांगेले सुखाच्या क्षणात व्यथांच्या घणात सुखाच्या क्षणात व्यथांच्या घणात उभा पाठीशी एक अदृश्य हात गुरु एक जगी त्राता गुरु एक जगी त्राता गुरु कृपा सिंधू. आता कृपा कशी म्हणल्या गुरु कृपा सिंधू गुरु दीनबंधू गुरु जननी जन्मदाता गुरु एक जगी त्राता. तशीच फक्त रामनाम सुद्धा घेवचें जाता. रामनाम बरें घेवचें जाता. तांणी सांगलें सप्त सुरों के आवर्तन में मन हो निर्मल पार. हें आयकतना गोमटें पद आयकतना मन कशी निर्मल जाता ताजे कल्मश वता आनी तें अखंड चलता जाल्यार ताका ताल ब्रह्म आसता. खंयचें पयलें अक्षर ब्रह्म नाद ब्रह्म ताल ब्रह्म तीजा ब्रह्म जो ताल ब्रह्म वो ताल ब्रह्म संथ लयन में साधन बन्यो. साधन एक आमी बसतात न्ही शांतपणाने हगूर मनांतल्या मनांत ते ताल आसता ताका पण सुप्त ताल. ओम श्री राम जय राम जय जय राम कडेकालाक तें भितर 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 विरत वता आनी भितर मात्र चालू उरता ताकाय ताल आसता. परत ओमाचेर येता ते संथ लय आसता गायनांत. तशी ते साधन करतना तश करता आनी खंय अशीच समुहांत म्हणटना मध्य लयन में तन मन डोले म्हळ्यार गोमटी चाल लावना ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम म्हळ्यार समुहांत म्हणटना ते एक नमुन्याचे ताका तन मन डोलता सगळ्यांक टाळे वाजून म्हणका म्हण दिसता. आनी द्रुतगती म्हळ्यार आमी जेन्ना चमकता ती तर आमगे स्पिडा प्रमाणे ताजी लय आपोआप सांबाळता नामाची नाम स्वताची श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम लेफ्ट राईट तशी. आनी ते करतन कल जाता द्रुतगती थिरकत बोले भागे व्यर्थ विचार मनवा नामले बारंबार बंधो दे आनंद अपार अशी. कंडेरी एक बार मन अटका लय में तालाच कले नाम चलत अनिवार. हे विज्ञान असं नामाचे ताज्यान कल जाता आनी तान श्रद्ध घाली आमी श्रद्धेची थोडी केसर घाली हां आनी दोन हाजे मदें मॅग्नेटीक पावर आसता दोन शब्दां मदें तें भोव दूर धरल्यारय ताजो उपयोग जायना आनी अगदी लागीं धरल्यारय उपयोग जायना चिकटून बसता ती. तर मदें थोडं अंतर जर अशें दवरलें तांतूं तें भयंकर पावरफूल जाता. आनी पांया मुळांत आसन घेवंका म्हळ्यार तें अर्दींग जायना कळ्ळें. ये विज्ञान नाम का बंदो धीरे धीरे सुधरत है मन हगूर शांत करत है प्रीत सिखावत कर दे प्रभु से प्यार बंदो ले जावत भव पार बंदो दे आनंद अपार. कळ्ळें. तशी नाम है अमृत सार तें नाम जर म्हणलें तें म्हणा ती म्हळ्यार तुमकां आपोआप निज ध्यास जातलो. कळ्ळें. समजता मध्ये मना मत्सरे नाम सांडू नको दुसऱ्यांक तो हळो संत जावन बसा दुसऱ्यांक चूक दाखव आमगेल तांगेल पेपर सोडून चंतूच आमी ते कल करता ती ही कल करता तुमी कल करतात ते पळोवचें आनी नाम घेवचें लागचें दुसरें कल्लें ना. हें कृतीत्मक असं फुल्ल
जे असं वॉट यू शूड डू वॉट यू शूड नॉट डू मत्सर करू नाका ती नाम सोड नाका ती घेवचें आनी तें कशें घेवचें अति आदरे विश्वासाने श्रद्धेने आनी हो निज ध्यास हांव म्हाका मस्त आदर आसा ते आदरपूर्वक हांव नाम घेतलें कल्या म्हळ्यार समजतामध्ये नाम हे सार आहे दुजी तुळना तुळिताही नसाय ताका खंयचेय साधनाचें साधना सांगात नामाक हें करूं जायना श्रेष्ठ सगळ्यांत श्रेष्ठ साधन हें जय जय रघुवीर समर्थ आत 82 बहुनामया राम नामी तुळेन अभाग्या नरा पामरा हे कळेना विषा औषध घेतले पार्वतीशे जीवा मानवा किंकरा कोण पुसे आता ह्या रामनामाची समर्थ म्हणतात ताजी तुलन जावंक शकना हांव तुमकां उगीच घ्या म्हूण सांगना सर्वांत श्रेष्ठ वखद हें रामबाण म्हूण म्हणटात ताका रामबाण म्हणटा तशी रामनाम हें रामबाण वखद आसा सगळे आधी व्याधी मनाची व्याधी म्हळ्यार आधी आनी शरिराची व्याधी म्हळ्यार व्याधी कसलेला बाध्य ना तेमी थंय वखद घेयाती पण अभाग्या नरा पामरा हे कळेना अरे परत समजावन सांग तुका विषा औषध घेतले पार्वतीशे पार्वतीश म्हळ्यार कोण ईश्वर ईश्वराने विष पिलकल खातीर सगळे कडेन ते हाजे वेळार हाजे समुद्र मंथना वेळार हलाहल भायर पडलें आनी सगळे ब्रह्मांडान तूं हाहाकार जळत वचुले ब्रह्मांडाचे सगळे लोक भिल्ले तावळ तांणी कल केलें जग कल्याणा खातीर तें विष तोंड आ करून बैसून पुरे प्राशन केलें अरे बाप रे हलाहल तें कलकी सायनायड म्हणून आसता पोटॅशियम सायनायड एक थेंब जरी चिक्की जरी ताका बोट तरी लागल तर मनुष्य मरता खंय तस नमने विष आनी हांव पळयल्या मनशान तशें गेलेले आत्महत्या केलेली हां तरी विषा औषध घेतले पार्वतीशे दाह जावच्या लागले पार्वतीन पाप ते भितर वचूं नये म्हूण हें केलें ताका कितीत करता कळना ते नाग पाश घेतलो गळ्या भोवती तें जायना कडेरी चरण तीर्थ हरिल्या थानीन चरणामृत तें गंगा ती माथ्यार धारण केली थंड जावंका म्हणून नाग गळ्या वहान केले हाका कमरेक नाग बांदले इतली केल्या विशाचें वचना शेवटी कंठांत राम नाम धर ना पडे तांकां शांत जालें कळ्ळें विशाक औषध जालें पार्वतीशे जीवा मानवा किंकरा कोण पूस अरे तू किस झाड की पत्ती तू मानव तुका कोण विचारता तू मान ना मान तू मानना न्ही म्हणून राम नाम नश्ट जावचें ना परमनंट आसतें राम नाम अविनाशी कळ्ळें तें केन्नाय केलें मागीर राम तत्वाचें नाम तें जायनाची तरी हांगसाल्या बहुनामया राम नामी तुळेना अभाग्या नरा पामरा हे कळेना विषा औषध घेतले पार्वतीशे जीवा मानवा किंकरा कोण पुसे जय जय रघुवीर समर्थ 83 जेणे जाळीला काम तो राम ध्यातो उमेसी अति आदरे गुण गातो बहुज्ञान वैराग्य सामर्थ्य जेथे परी अंतरी नाम विश्वास तेथे शंकराने आपणा दृढतर वैराग्याने मदन आख्खें जाण घाल्या मदन म्हळ्यार कोण रतिमदन म्हळ्यार काम भावना ताजे प्रतीक तो काम म्हळ्यार ताजें नांवच काम भावना हे तर ताक ताणें कंट्रोलान दवरल्या म्हळ्यार जाणू घाल्या कळ्ळें तरीकय बायलेचेर मस्त प्रीती करता आनी ती ताका शिश्याय आसा तेमी केन्नाय खंयचेय हातूंत राम हृदय म्हणून आमी वाचता ती हातूंत अध्यात्म रामायणान तें येता तांगेले खंय पळयलें थंय शंकर पार्वती संवाद आसता विष्णू आनी लक्ष्मी पुणीतलो संवाद पळोवच्या मेळना पण शंकर पार्वती केन्नाय संवाद आसता आनी ते राम तत्वा बद्दल आसता परब्रह्मा बद्दल ते अशी हवा पाण्यां गप्प करना ती खंय पाणीपुरी बरी मेळटा भजी कोण खावे पावस येता असले गप्प आसनात तांगेल गप्पा आध्यात्मीक आसता ती तावळी ज्या मनुश्याने मनुष्य म्हणूं जायना ज्या देवान महादेवाने तेमी ताका महादेव म्हणटात दृढतर वैराग्याने मदनाक सुद्दां जाण घालें
तो सुद्धा रामचिंतना निमग्न असता कायम. आणि एक पाय्यार बसकारून तो अति आदराने त्या रामा गुण सांगता. राम तत्व म्हळ्यार कल्ल्याण तें राम हृदय. ते आमी एक फावट घेवया राम हृदय आनी पुऱ्या जायना पडे ताजो अर्थ घेवया. बहुज्ञान वैराग्य सामर्थ्य जेते परी अंतरी नाम विश्वास तेथे. आता त्या शिवाक सामर्थ्य कितलें आसा. रावण जेन्ना कैलास थंय वचुलो, कैलास पर्वत आसा थंय, आनी कैलास पर्वतूच व्हर वचुलो तो शिवाक घेवन येता म्हूण सांगून. ही कैकसी तागेलो आवसू ती माती पूज करताली. तर आपण आनी पार्वती जाय म्हूण ताका पार्वती जाय आशिल्ली. तर ताणें दिना म्हळ म्हणून तो हिमालय उबारच्याक आनी तागेलो बलाढ्य तो इतलो आशिल्लो तो हिमालय पुरो हालच्या लागलो. ताणें हात घाल्लो आनी अशें करून हनुमंतान कशी द्रोणागिरी हाडलेली न्ही तशी हो हिमालय उबारू लागिलो. कितले गड्या भितर ही भिल्ली एकदम. तिने म्हणलो यो नाथ स्वामी अतकल करचें तो म्हाका धरून व्हरता म्हण. ता वयल्यान सांग कांय भिवू नाका. फक्त शंकरान कल केलो गो ईश्वराने आपणा डाव पांया आंगठो चिक्के अडचिलो. अडचूंच भितर तो हिमालय पट्टकन जशी चिमटी बसता न्ही तशी बसलो आनी तागेल्या हाताचेर बसलो. ताका हात काडूं जायना, काडूंक जायना. तावळ तें महिमना स्तोत्र हें तें म्हूण ताका मस्त स्तुती केली. 10 मात्यांतले एक मात्य काण दिली खंय आनी नाका जालेलें केलें. एनिवे जाल्यार म्हळ्यार राक्षस सांगलें तें आसता तिवें पुजाच करता ती. तिवें बरो भक्त आशिल्लो तो शिवभक्त आशिल्लो जाल्यार मागचें केलें. अशीच पार्वती मागली हें मागलें असलें सगळें प्रपंचाचें. ते उमा महेश्वर संवाद जो आसा तातूंत हो तसलो बलाढ्य ईश्वरू रामचिंतनांतून निमग्न आसता. आनंद आनंद ताका आनी कल्ले ना आजूबाजू कल्ले चल्ल्या म्हूण कळना. कळ्ळें. आनी ताका इतली कणव येता हे मर्तल लोकांक ते राम नाम सत्य म्हूण तांकां स्मशानाक घेवन वतात पाप. आनी जिवंत आसतना ते केन्नाय राम नाम घेना ती, राम नाम आयकना ती. आनी मरना पळय तांगेल कान्ना उलयले वारी राम नाम सत्य म्हणटात. त्या केप्याक आयकूं येतलें म्हण ते ताका आयकूं येना. तेन्ना पयलेंच केलें तरी करा ती. तरी अति बहुज्ञान वैराग्य सामर्थ्य जेथे असलं शिव सुदाई अंतरी नाम विश्वास तेथे. ताका नामा बद्दल विश्वास आनी तेमीच तागेलें सामर्थ्य एव्हरी पल वाडतस इन्फिनीट. आनी ते सांगता ती तरी के तुका विश्वास ना म्हणटा. अरे तूं सादें ऑफिसा वता आनी सायबाक हांजी म्हणटा. आमकां मना नातील तशी तो सायब वागता तरी के तागेले बूट पॉलिश करचे हो तयार. आनी देव जो तुगे खातीर इतले श्वासोश्वास सुद्दां देव घेता तुजे खातीर, राम घेता. तरी देवाकच तूं मानना म्हणटा हें खंयचें ज्ञान तुगेलें म्हूण. तेमी ती तूं एकल्यान मानना न्ही जाल्यार कोणाक कल वता. तूं एक मानवी रंक भजसी ना काय गेले घेऊ नाका कड्डेर रोवनाक मात्र म्हणून अशी. तर हें जय जय रघुवीर समर्थ जेने जाळिला काम तो राम ध्यातो उमेसी अति आदरे गुण गातो. बहुज्ञान वैराग्य सामर्थ्य जेथे परी अंतरी नाम विश्वास तेथे. जय जय रघुवीर समर्थ. आता 84th. विठोने शिरी वाहिला देवराण तया अंतरी ध्यास रे त्यासी नेण. निवाला स्वये तापसी चंद्रमौळी जीवा सोडवी राम हा अंतकाळी. जिवांक सोडयत हो अंतकाळांतूं ते रामनाम सथय हानी म्हूण ताका आयकना म्हणना पडे. हाल्या जादूची कांडी आसा ईश्वरा लागीं तेमी तो स्मशानांत वास करता. आनी त्या रक्ष ते जाता न्ही आनी ती आपणा गेले मनशान मेल्लेली हाजी राख गोब्बरू तो आंगार तें भस्म लावन घेता. म्हळ्यार त्या गोब्बरू हागल रामनामान तो गोब्बर पवित्र जाता आनी त्या जिवाक सद्गती मेळटा. तशी विठोने शिरी वाहिला देवराणा म्हळ्यार कळ्ळें. विठोबाक ज्या शंकराक विठ्ठलान सुद्दां आपणा मस्तकाचेर घेतल्यान धारण केल्या. पंढरींत विठ्ठल मुर्ती पळयात तुमी. तर ताका रामागल अंतरांत इतलो निज ध्यास आसा
आणि तुम्ही ताका हांव रामाक जाणना हांव वळखना म्हणल्यार कल सांगचे तुमकां म्हणटात. समर्थ म्हणतात कल्ले तुमकां सांगचे कल वरले. महातापसी अशंकर सुद्दां राम चिंतनान शांत जालो. तागल पीड दूर जाली. अंत काळान जिवाक रामा वाचून सोडोवच्याक कोणेय समर्थ ना. फक्त तरीके तो रामनामान इतलो पवित्र जाला संत शंकरू की तो पाप आमच्यासल्यां खातीर वचून थंय राबता पार्वतीक सोडून खंय स्मशानांत राबता. आणि ते चिता भस्म कोणागल पाप दिसता न्ही तशी तांगेल कान्नांत आत्तपणी रामनाम घे ती म्हणटा. आणि ना जाल्यार कोण संत मंडळींगेल प्रेतन येता तांगेल तो आंगाक फासून घेता. म्हळ्यार ताका तितलो निज ध्यास. विठोने शिरी वाहिला देवराण तया अंतरी ध्यास रे त्यासी नेणा. निवाला स्वये तापसी चंद्रमौळी जीवा सोडवी राम हा अंतकाळी. आता 85. भजा राम विश्राम योगेश्वरांचा जपू नेमिला नेम गौरी हराचा. स्वये निववी तापसी चंद्रमौळी तुम्हा सोडवी राम हा अंतकाळी. तुम्हा सोडवी राम हा अंतकाळी. जीवा सोडवी राम हा अंतकाळी. त्यामीत राम नाम घेयती. स्वये निववी तापसी चंद्रमौळी. तो स्वताक तो हें करता. विश्राम म्हळ्यार आराम पडता. रामा नाम घेतल्या कल पडता. योगी लोकांगेल ते विश्राम स्थान आसा राम म्हळ्यार. आणि जपू नेमिला नेम गौरीहराचा. गौरीहर म्हळ्यार ईश्वर. तो स्वता नेमाने तांतूंच तल्लीन जाता रामनामांतून. योगेश्वरांचो विश्राम अशी रामाक तुम्ही तांगेल भजन कराती. उमा महेश्वर रामनामा नियमान जप करून शम सुख. शम म्हळ्यार शांती. शमन जावचे सगळे वासना आणि सगळ्याचे शमन जाता रामनाम घेतल्यार. आणि सुख जाता. शाश्वत समाधान मेळता. कसले मेळ्ळ्यार समाधान हें वर ना. खंयच्याचेर निरावलंबन कसल्याचेर अवलंबून आशिल्लें समाधान आमकां नाका. तरी कसले जें मेळ्ळ्या देवाने कसले आस तांतूं म्हाका समाधान. अशी ते शांत समाधानी जाता. समाधान आणि समाधानी हांतूं फरक आसा. समाधानी ही कायमस्वरूपी आमगेल्या मनाचे वस्त जाता. आणि अंतकाळी रामच सोडयता. त्यामी ती राम नाम सोडनाका ती म्हण ते सांगता ती. आता 86. एम आय गोईंग टू फास्ट म्हाका गोतना. 86 श्लोक. मुखी राम विश्राम तेथेची आहे सदानंद आनंद सेवूनि राहे. तया वीण तो सीण संदेहकारी निज धाम हे नाम शोकापहारी. तोंडांत राम असल्यार मात्र आमच्या जिवेचेर राम असल्यार मात्र चित्तांतूं विश्राम म्हळ्यार शमसुख म्हळ्यार शमन सगळ्याचें आसता. म्हूण हे मना अखंड नामस्मरणाने तूं निजानंदांतूं स्वतागेल स्वानंदांतूं रत जावन राब. निजानंद म्हळ्यार कसलें आमी आनंद स्वरूपच आसत. तो परमेश्वरागेल आनंदांतूं रत जा. रत म्हळ्यार हें जावन वच विर्न वच. रामा वाचून खंयचेय सगळे श्रम जातले तुका. जर खरें विश्राम जाय जाल्यार रामनाम घे. आनी हेंच निज धाम आसा म्हळ्यार निजाचें. निज म्हळ्यार कसलें स्वता परमात्मा. हांवच परमात्मा. तागेल धाम म्हळ्यार कसलें निज धाम म्हळ्यार मगल स्वतागेल धाम. मगल स्वताल घर खंयचें हांवच राम आसा. त्यामीत मगल हो देह म्हळ्यार आमगेल घर आसा. घर मगल घर हें शरीर. हांतूं मगल राम तो हांवच राम. तें नाम तागेल घे. आनी शोकापहारी शोक अपहारी शोक दुःख सगळें हरण करतलें अशें रामनाम. त्यामी त्या कलियुगांत तरी अत्यंत गरजेचो आसा रामनाम. घडये घडये पावला पावलाक कसलें वाण दवरल्या म्हणून कळना. नेक्स्ट मुमेंट कल जातलो म्हणून आमकां कळना. त्यामी ती बिनभरोशाच जाल्या. खंयचे वेळा अर्थक्वेक जाता ती, खंयचे वेळा पावस पडटा ती, खंयचे वेळा वत येता
पीक येता ना येता म्हारगाय येता सौरगाय येता जाल्यार आमी आस थंयच आसती. मुखी राम विश्राम तेथेची आहे, सदानंद आनंद सेवू निराहे. तया वीण तो सीण संदेहकारी, निज धाम हे नाम शोकापहारी. जय जय रघुवीर समर्थ. आता 87th. मुखी राम त्या काम बाधू शकेना, गुणे इष्टधारिष्ट त्याचे चुकेना. हरी भक्त तो शक्त कामास मारी, जगी धन्य तो मारुती ब्रह्मचारी. मारुती हा वानर योनीन जन्म घेतील देवस. महादेवाने वानर योनीन वानर हांगेले एक थोडे हे असतात गुण म्हणा दुर्गुण म्हणा तांगेले वैशिष्ट्य म्हळ्यार तांकां मस्त कामभाव नासता. तांगेले एक कळप म्हळ्यार तांतूं एक भोप्या वानर म्हणटात, भयंकर बलाढ्य. आणि ताच सांग बाकीच पुराय ते बायल मांकडेणी असतात. आणि तांच सांगात तो संवसार करता एकलो एक राशी पिल्लांक जन्म दिता ती. कळ्ळें? असलं आसून सुद्दां त्या भोप्या वानरापेक्षाय बलाढ्य जालेलो तो मारुती तो अखंड ब्रह्मचारी रावलो. कशी? राम नामाचे कवच तागेले भोवती तयार जालें. तेमीत मुखी राम त्या काम बांधू शकेना. कोणा तोंडांत राम आसकी तांकां डिझायर्स ह्या अर्थान सुद्दां काम हाजो अर्थ जाता. हें जायी तें जायी ती कामन व्हरना. आनी दुसरें कामभावना. कामभावन एक म्हानतारपणां सुद्दां दादल्यांक कामभावन कमी जायना मस्त जाणांक. ती फक्त राम नामान वता. नाजाल्यार कल जाता मनान भावन आसता, इंद्रिय साथ दिना ती, मागीर मत्सर हें तें कोपू अस्वस्थता न्हीद पडना हें जायना तशी मोरून वता ती. तर त्यापेक्षा मुखांत राम नाम घेयती. गुणे इष्ट धारिष्ट त्याचे चुकेना. हरिभक्त तो शक्त कामास मारी. कोण हरिभक्तू? मारुती. जगी धन्य तो मारुती ब्रह्मचारी. धन्य म्हळ्यार सगळे नमुन्याचे धन ताल्ले आसत मेळून सारकें धन्य. ताल्या थंय शिकचे सारकें धन, टिपचे सारकें धन त्या मारुतील्या मस्त आस. पयलें म्हळ्यार रामनाम. आनी रामनाम कोण घेत की तांगेल मारुती रक्षण करता. तेमीच सुद्दां रामनाम घेयती. मुखी राम त्या काम बाधू शकेना, गुणे इष्ट धारिष्ट त्याचे चुकेना. हरिभक्त तो शक्त कामास मारी, जगी धन्य तो मारुती ब्रह्मचारी. जय जय रघुवीर समर्थ. आत कल्ल्याक रामनामच घेवचें म्हणून तर तांणी हें दिल्या 88वा श्लोक. बहु चांगले नाम या राघवाचे. हें तुमी आयकलां आसतलें. थोडे न्ही आमकां आपोआप पाठ जातात म्हण 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 सगळे जाण म्हणटात न्ही. अति साजिरे स्वल्प सोपे फुकाचे, करी मूळ निर्मूळ घेता भवाचे. जीवा मानवा हेची कैवल्य साचे, नाम राम नाम हें भोव बरें. कल्ल्याक अति साजिरे गोमटेची भोव गोमटें. साजिरे साजिरे म्हळ्यार नुस्तें गोमटें न्ही, सुंदर न्ही. साजिरे म्हळ्यार साजून दिसतलें. कोणागेलें म्हण की तागेल चेहऱ्याचेर राम नाम घेतल्यागेल चेहऱ्याचेर कशी असो म्हानतार कोंतार जेल्लू जालें जरी असलें तांगेल चेहऱ्याचेर एक नमन्या तेज येता. तांगेल दोळ्यांत एक नमन्या करूण आसता, आर्द्रत आसता, प्रेम आसता बाकीच्या बद्दल. तें प्रेम रामागेल प्रेम आसता. रामनाम घेतलें म्हणलें तेमी ताणी सोंपेंची मधुर. तांगेल आवाज गोमटो आसता. तांकां गायन गारी शिकिल्ल नातिल्ल तरी तांणी खंयचे पट्टकन म्हणलें बा तें लोकांक भावता. कल्ल्याक भावता तांतूल भाव भाव गोमटो आसता. तो राम नामा झरीन थावन धुवन आयिल्लो आसता. तेमी तें सुंदर साजिरे स्वरूप. 2 अक्षरांचें काम. स्वल्प म्हळ्यार कलें राम ताका हें ना कल्लें ना, कलें जोडाक्षर ना ती कसलें ना. अगदी सोंपें. दवरूं खंयची जाग लागना, बॅग लागना. आतां पूज करूं कली सामुग्री हाडी ते प्लेटांत घाली तबकांत घाली हें कली निरांजन पेटयी तेल हाडी तूप हाडी सगळें विग्रह दवरी सगळें आसता वय की न्ही. खंयचें हाका श्रवण करच्यान सुद्दां आयकयतलें कोणें पूण आसका किंवां ग्रंथ तरी आसका कसलें पूण राम नामाक कसलें ना, कसलें लागना. फक्त 2 अक्षर तें फुकट.
हा नवेच एकदा ग्रंथीचे अर्थ काही, तशी आमगल गांठीच कल्ले वचना अशी आसून सुद्दाही इतले फुकट असं म्हणून ताची किंमत असना. हांव पळयल्या खंयची आमी फुकट सर्वीस दितात न्ही ताजी मनशाक किंमत असना. कडे ताजी प्रायोरिटी एकदम कमी. सगळे करून वेळ मेळ्ळ्यार मात्र हाका प्रायोरिटी दिवची रामनामाक. तशी आमगेले अवस्था जाता आणि ती दयनीय असता. कल्या म्हळ्यार फुकट आशिल्ले तरीके अत्यंत मौल्यवान हें एकच आसा. अशें आसून सुद्दां सोंपें हें इतले बरे गूण आसून सुद्दां फुकट मेळ्ळ्या म्हूण ताची किंमत कमी जायना. कल्या म्हळ्यार भवसागराचे मूळ मायेक दांटून वचचें भरची ताकद त्या रामनामांत आसा. आमी म्हणटा ती देह आसा न्ही, ते देह म्हळ्यार हांव न्हय, तर देह कशें जाला, नामरूप. नाम रुपान देह जाला, जाणीव. आनी ताजे भितर जें आसा तें कसलें आसा, अस्थि भाती प्रिय. मनुष्य मरून वता तावळ नाम आनी रूप वता आनी फक्त एक हेंशें अस्थि भाती प्रिय कल की आस. आनी तें जाणयता, आस म्हळ्यार जाणयता, ताजो उडास जाता आनी तें सुख जाता. ताजो उडास कळ की बरें दिसता. जाल्यार रामनाम अशें आसा, तें जर सांगात वचूलें, तें नाम आसा न्ही तातूंत भाव आम सांगात येता. सद्गुरू तत्व जावन आमगेले बोट्टा धरून आमकां आनंदान व्हरता मुखारी. तशी आनी जे नाम आनी रूप म्हळ्यार एक तेज, जे उर्जा शक्ती, ती त्या प्राणान सुद्दां शक्ती तशीच आसता. आमी परत तांणी देह मेळटा ताका बरो देह मेळटा आनी त्या शक्तीने आनी त्या भावाने, रामनामाच्या भावाने तो सगळ्यांक मदत करूं शकता. तोच देव जाता. पण ताका देह घेवन येवंक लागता. परत देव घेवन बरो देह घेवन येता. तेमी ती करी मूळ निर्मूळ घेता भवाचे मूळच निर्मूळ करता. वासना सत्संग नामाच सगळ्यांत व्हड सत्संग म्हळ्यार नाम. संतांक खंय सोदूं वचें आनी संत मुखार आयले तरीके आमकां ते भामटे दिसतात. ते संत म्हूण कळना तांकां, वय की न्ही. आमी हो भामटो तो चोरू अशें म्हणटात. तेमी उपयोग ना ते. जाल्यार नाम तशें न्ही, घेवन पळयात ती इत्याक तरी नाम होच नामी. नाम देवाल घेतात न्हय, नामच नामी आसता. सगळं अणुरेणूतून शब्द उमटले राम राम श्रीराम श्रीराम श्रीराम. राम नाम घेवच्या लागल्यार एक वेळ अशें येता, कोण पळयात सगळे कडच्यान राम नाम अशी घुंवच्या लागता आमगेले भोवती. जिवा मानवा हेच कैवल्य साचे. हेच आमचे खातीर कैवल्य न्हय, आनी कल जाय आमकां. जय जय रघुवीर समर्थ. आतां राम नाम केन्ना घेवंका, कशें घेवंका, ताजे बद्दल तांणी सांगल्या. हे मनाचे श्लोक इतले लोभसवाण आसा ती, म्हळ्यार खरेंच मोगण कशी समर्थ हांगा स्वभावावरी मोगण तांगेले मना श्लोक. आमगेलें दुश्ट मन सुद्दां करगून वता तांतूं, आमी विकून वतात तांगेल्या प्रेमाक. आमी द्वाड नतद्रश्ट कार्टिशी आमी चेड नाठाळ जाल्यार मना सज्जना भक्ती पंथेची जावे सज्जन मना. चेडा कितली गुणी रे तूं, मोगान खावयता हांव तूं खावयता, खा बाळा खा. ते पळय ते काऊ पळय, ते हें पळय राम म्हण, तो पळय तो राम थंय दिसलो तो पळय राम थंय दिसलो. हांत पळय हांत राम आसा पळय अशी कोण दाखोव न्हू नाम घे. तर ते कशी घेवंका, जनी भोजनी नाम वाचे वदावे म्हणका, अति आदरे गद्य घोषे म्हणावे, हरी चिंतने अन्न जेवीत जावे, तरी श्री हरी पाविजे तो स्वभावे. आमी आमगेले शिस्त हिंदू धर्मांत, हे फॉरेनचे कल्चरांत ना. तेमी ती म्हाका इंडी सोडका म्हण दिसना. आमगेले भारतांत संस्कृती जी आसा न्ही बेस्ट. कल्ल्याक सांगा, वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरीचे, सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे, जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नो हे जाणीजे यज्ञ कर्म. भितर हांगा श्लोक कंबशन चालू असो, अग्नी असो, भूक लागल्या म्हळ्यार तो अग्नी प्रज्वलीत जाता. तांत आमी अन्नाची आहुती दिता ती त्या आहुतींतल्यान कल जाता
आमकां शुद्ध शमन जाता, शुद्धेच बुक्केचे शमन जाता, मात्र न्ही बरें दिसता, सुख जाता, तुश्टी मेळटा आनी पुश्टी मेळटा, पौश्टिकता मेळटा, हें सगळं तांतन मेळटा. तेमीत तें आहुती दिलवार यत्न केलवारी हरी चिंतने अन्न जेवीत जावे. रामा खरेंच कितलें बरं जालें आं. हें पळय भितर बस तूं खा हें पळय आतां श्रीखंड खाता, टेस्ट करी कशें जाल्या अशी. म्हळ्यार त्या अनुसंधानांत आमी जेवंका हाजी घेतची रूच घेता जेवंका तागे तशें घेवंका. नाम घेता ग्रासो ग्रासी तो नर जेविला उपवासी कळ्ळें. पवित्र ते अन्न हरिचिंतनी भोजन तुका म्हणे चवी आले जे का मिश्रित विठ्ठले. विठ्ठल नामान तूं म्हळ्यार राम नामान तूं मिक्स्र जावन जें आयल्या अन्न तें ताजी चवच करकी विंगड आसता. तेमी सत्यनारायणा प्रसाद बरो जाता. राम नाम घेतची खरो जर असल्यार पळय रामगल घर मला चलयेल घर पूज जाली, तो प्रसाद केलो तो इतलो बरो जालो, पट 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 खपलो तो इतलो हड तोपान केल्लो. जय जय रघुवीर समर्थ 90 श्लोक. नये रामवाणी तया थोर हाणी जनी व्यर्थ प्राणी तया नाम काणी. हरी नाम हे वेद शास्त्री पुराणी बहु आगळे बोलिली व्यासवाणी. ज्या कोणा तोंडांत राम नाम याना की तागलो मस्त होड घात जाता, हानी जाता तागली, नुकसान जाता. नुकसान हानी म्हळ्यार नुकसान. कोणागल तोंडांत वाणीन तूं राम आसना की तावळी तागल नुकसान मस्त जाता. जनी व्यर्थ प्राणी तया नाम काणी म्हळ्यार जनान तूं तागल आयुश्य व्यर्थ जाता. कोणाक की नरदेहाची मातब बरीच कळना ताका नामस्मरण हें क्लेशदायक कश्टाचें दिसता. नामस्मरण म्हळ्यार कश्ट म्हण दिसता. कल्या म्हळ्यार हो देह आमकां मेळ्ळा न्ही, हें घबाड मेळ्ळें तें घडये घडये मेळना तें कल खातीर दिल्लें आहा. तें एक फावट हांव उदाहरण सांगिल्लें. फ्रीज घेतलें, एक फ्रीज घेतलें आनी कोणाक गिफ्ट दिलें म्हणून आनी एक फ्रीज घेतलें. कडेन फ्रीज मस्त जाली तें दवरच्या कलेन ना, तें फ्रीज वायट जालें, फ्रीज वायट जालें. वायट जालें म्हण आपण घरच्यांनी कल करता ते पुरे तातूंत ट्रे काडले आनी थोडे ट्रेज अशी दवरले आनी तातूंत कपडे भरून दवरले. कपडे भरून आतां फ्रीज कपडे दवरचे खातीर आसलें ना. तशी आमगो देह परमेश्वरान दिला, आमी वायट हाजे खातीर वापरता ती एंड यूज पळयना ती. मागीर परत सांगता तुका ताजे नरदेह नाकाच न्हय तर आपण तुका दिना, दुसरें कोणापणी प्रमोट करता. तूं वच गाड्डव जा, घोड जा, चूण जा अशें करून वच म्हणून पेटोवन दिता. कळ्ळें न्हय. तेमी चहुवेदी जाण सत्शास्त्री कारण 18 पुराणे हरिसी गाती खै. हरिमुखे म्हणा पुण्याची गणना कोण करी. ज्ञानेश्वर माऊली सांगता ती तशें. जय जय रघुवीर समर्थ. नये रामवाणी तया थोर काणी थोर हाणी. हाणी म्हळ्यार हानी. जनी व्यर्थ प्राणी तया नाम काणी. काणी म्हळ्यार कश्टाचें, कश्टाच दिसता. नाम घेना की ताका म्हळ्यार ताकले नरदेहाची किंमत वतना. फ्रिजाची कितली किंमत. एकल्यान न्ही एकल्या घार एक फातर आशिल्लो व्हड, कोणकी दिल्लें खंय फातर. तर ते बागेक धड धड जाता न्ही वाऱ्याक म्हणून मेन बागलाच थंय तो फातर लावन दवरताले ते बागेल पडूं नये म्हणून. कडेकालाक तेका आनी दुसरे कलकी हाक वापरच्या सूर केलो. कोणकी ताजे हाजेर धार लावच्या सूर केलो चाकू कणी तशी. आनी कोणकी ताजे कुडको काडलो आनी खेळू घेवन वचलो. कळ्ळें. अशें सगळें. आंब्याणी काडटात न्ही, आंबली काडटा ती झाडाचे फातर मारून ताजे खातीर थोडे कुडके करून तें घेवन वचून. पण तो इतलो व्हड फातर शेवटी कल जाल्यार ताजे काण 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 तांगेर थंय एक संत येयलो आनी तो पेशान सोनार आशिल्लो. तर ताणें तें पळयलें. तो म्हणटा तें झगझगीत दिसता भितर तें कल्लें सम जाल्यार तें टेस्ट करचें आशिल्लें. ताणें म्हणलें हें 24 कॅरेट भांगार आसा आनी भितर रत्न आसत तातूंत म्हूण सांगलें. हें हांगा ही ताजी जाग न्ही, तिजोरीन दवरात हें. अशी दवरल्यार कोणाक कळल्यार चोरून व्हरतली.
तुम्ही बाग येईल बंद जाऊ नये म्हणटा स्टॉपरशे वापरता ती म्हणून. तशी आमकां रामनामाची किंमत ना. आमी रामनाम विकूं वतात कोथंबरी पाल विकतली लागी, ती म्हणटा पुराय कोथंबरी पाल दिता तूं म्हाका दी म्हण. तशें उपयोग ना. मुखावेले 91 एक घेता. नको वीट मानू रघुनायकाचा, अति आदरे बोलिजे राम वाचा. नवेचे मुखी सापडे रे फुकाचा, करी घोष त्या जानकी वल्लभाचा. जानकी वल्लभ म्हणणारी सीते गल बामण पती, वल्लभ म्हळ्यार पती तो श्रीराम. हांवें देवा कोपू नाका मना, म्हजेर कोपू नाका, ताजो वीट मानू नाका. वीट म्हळ्यार ह्यो कितले श्लोक घेतले, बरी अबकी आयली बा म्हण. अबकी येवच्या दिवं नाका कळ्ळें. म्हळ्यार हेंची तुका तन वर्चस. रघुनायकाल वीट मगल हांव उल्लोंच मगल वीट मानले हरकत ना. हांव सांगता पळया म्हूण, बंद कर गो म्हणून. तर कोणकी बेजार आयली म्हणून मायकच बंद केलें खंय. तांगेल थंय बंद केलें आनी वचुली स्टॉप करून. तांकां आयकुंचें मेळना, म्हाका कळना उलयतले, हांव आपली उलयता वचुली. तशें जाता. तर तशी नको वीट मानू रघुनायकाचा, अति आदरे बोलिजे राम वाचा. आदराने राम वाचेने, राम 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 म्हणा ती किती वेळ. नवेचे मुखी सापडे रे फुकाचा. अरे ते ना मुखांत म्हणतं बसले ताजे एक चाळ असो जाता. कोणकोणा मस्त चाळ असतात. एकल्या म्हाका मस्त अशें आशिल्ले, बट्ट अशी मस्त बसचें. बामण केन्ना म्हणटा तूं कसलें मस्त म्हण. कळ्ळें. माळ घेवची ना, नुस्तें अशी हें आशिल्लें. कडेन माळ सुटली, ते कितलें नाम घेता कळना, घेता वता तेमी. जाल्यार ते बट्टा संवय मात्र वरली. तशी नवेचे मुखी सापडे रे फुकाचा. फुकट मेळटा, आपोआप चलचें लागता. तसले हागल करी घोष त्या जानकी वल्लभाचा. जय जय रघुवीर समर्थ. अति आदरे सर्व ही नाम घोषे, गिरी कंदरी जाईजे दूर दोषे. हरी तिष्ठतु तोषला नाम घोषे, विशेषे हरा मानसी राम पीसे. जय जय रघुवीर समर्थ म्हणा ती. अत्यादराने रामनामाच घोष केले री अंतरी सगळे दोष दूर रान्नान पळून वतात खंय. आमगेले भितरले दोष ना जातात. ताजी वासना दग्ध जाता रामनामाने. रामनामाची ठिणगी जरी पडली, जाणता अजाणता कशी तुम्ही रामनाम घेता, तुमकां ताजो अर्थ कळ्ळो कळना जावो. एक हांत एक चेडूं प्रार्थना करताले खंय, ABCDEFG ABCDEFG आनी सगळें. तरी ते चर्चांत वचून तरी त्या पाद्रीन विचारलें खंय पाद्र्याने, तूं कल म्हणटस तूं, हांव प्रेयर करतस. नित्य येवन हांव प्रेयर करता आनी पांयपण मनपूर्वक पांयपण वताली. तरी हांव प्रेयर करतस. हे प्रेयर अशी करतात असं मग मागून घेवंका. तर ती म्हणाल म्हाका कळना मागून घेवच्याक, पण त्या मग देवाक कळता न्ही. म्हाका इतले अक्षर मात्र कळटात, म्हाका कसले कळना. तर पण ताका सगळे इंग्लीश येता, सगळे भास येतात ताका. तेमी तो अक्षर जुळोवन ताजे शब्द करून मगल प्रार्थना तोची तयार करो आनी म्हाका जाय ते तो दितलो. मगल विश्वास असो आनी म्हाका कळटा तितलें हांव करता. तशी तो भाव. अति आदरे सर्व ही नाम घोषे, गिरी कंदरी जाईजे दूर देशे. नामघोशान कल जाता सगळे दूर दोष दूर वतात, रान्नान पळून वतात तशी. आनी नामघोश खंय खंय चलता की जोर जोराने. तरी ईश्वराने हांवें सांगलें न्ही की खंय खंय हांव नामघोश चल्ला की तत्र तिष्ठती नारदा, तत्र तिष्ठामी नारदा. खंय खंय रामनाम चलता की, हरिनाम चलता की थंय वैकुंठान हांव नाहम वसामी वैकुंठे योगिनां हृदये रवौ. मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामी नारद. नारद तशी हांव मगल भक्त खंय नाम घोश करतात की थंय म्हाका वैकुंठान सोदूं येवं नाका. जाल्यार खंय नाम घोश चल्ला की थंय तूं जरूर यो आनी तुगेल टाळ आनी चिपळी वाजय आनी नाच. तेमी ती हरी कीर्तन चालू आसतना त्या माळ घालतात कीर्तनकाराक पुरवरण करतना.
कळलं कथा नारदागल गा दिती नारदाचे तांतू आवाहन जाता त्या कीर्तनकाराला आणि तो गोमटी कोण कथ करून घेता त्यामीत हार घालचो ताक मान दिंच्याक किंवा तांतू कीर्तन कराल मी पण असतना त्या नारदागल मान असता हे समज का तशी अत्यादराने हरी उच्चारणी संतोष जाता नामघोष चलत असल्यारी आणि रामागल पिश्य विशेषतः शंकराल मनाक लागल्या हरी उच्चारणी अनंत पापराशी जातील लया शिक्षण मात्रे गोतच नव्हे तशी रामकृष्ण नाम सर्व दोषा हरण जड जीवा तारण हरी एक. आता वेळ जाऊन गेलो हांगा मिराबिया 92 थाय श्लोक जाल्या ती 93 दोन मुखार घेवया भो मस्त करू काही जायना ती तशी खरें म्हळ्यार चिकेत ताजें आतां ती पुस्तक मागयल्यान न्ही ती या ना पडे ते कॅसेट मुखार हें करात आनी तें पुस्तक धरात आनी एक एक श्लोकाचें समज आनी मुख्य म्हळ्यार तुमी कळना जावो हें वास्तव आसा ती आपोआप कळटा श्री समर्थ तुमकां कळोवन दितले अर्थ कळ्ळें मराठी कळका म्हणना कांय ना पाठ जाता तें सांगसान नासता ती हें पळया इतलें सान बुक खंयी दवरूं जाता तें करा ती आतां समर्थांगेल आमी प्रार्थना पसायदान म्हणया कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया तळमळ तळमळ होतची आहे संतांक तळमळ जाता इतले मनुष्या जन्म मेळ फुकट घालेत असत देवा म्हणून त्यामी तळमळ 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 होतची आहे हे जन हाती धरी दयाळा कल्याण करी अपराधी सती अपराधी जन चुकतची गेले तुझा तुची सावरी दयाळा कल्याण करी कठीण त्यावरी कठीण झाले आता न दिसे उरी कलियुगांतून देवा कठीण प्रसंग नित्याक कोठे जावे काय करावे आरंभिली बोहरी दयाळा कल्याण करी दास म्हणे आम्ही केले पावल दयेसी नाही सरी दयेसी नाही सरी दयाळा कल्याण करी राम राया कल्याण करी. जय जय रघुवीर समर्थ जानकी जीवन स्मरण जय जय राम महारुद्र हनुमान की जय. सद्गुरु भगवान श्रीधर स्वामी महाराज की जय. विठ्ठल स्वामी महाराज की जय. जय जय रघुवीर समर्थ. श्रोतेजन हो हे विवेचन पुष्प हे बरें रेकॉर्ड तयार जाता ताका मगल हें म्हण धूतकार नाका ती मगल नात अंतकले तर तें जतन करा ती तें बागील पोडणे म्हण स्टॉपर शेतांत यूज करूं नाका ती सम यूज करा ती कल्याण जावं सगळ्यांक कल्याण करी रामराया प्रार्थना केल्या तशी कल्याण जातलें रामरायान कल्याण केल्या आमगेलें हे विवेचन पुष्प त्या रामरायाले आनी समर्थांगल चरणाचेर व्हांवन आमी म्हणया नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.